हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी आसा. सो काल म्हणजे सॅटर्डे केशव गेलो वाळपय नुस्तें धरपाक स्पेशली. सो तो ते गावठी नुस्तें घेवन येयला. सो तेजी आमी आयज फीश करी करपाची आसा. सो तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करतली आमी आनी तुमकां पयलीं दाखयतली कितें कितें घेवन येयला तो. गावठी नुस्तें बीन साये नुस्तें आमचे ताका मळये म्हणटा, मळये थोडे मळकुणे म्हणटा. आनी आमी एक वेज भाजी हाडल्यात, ताळकुळो म्हणटा तो आईन दिला आमकां. म्हणजे सेम आमी जो पालक भाजी करता तशीच करूंक मेवता ती. पालक आनी कितें शाणो भाजी येता करी शेपूची भाजी. शेपू डिफरंट जायना. मेथी मेथी भाजी, मेथी आनी ते सेम आहा दिसता ते. पण आईन ताळकुळो दिला आनी घरा कडल्यान हांवें मळये हाडलेले. मळये गांवठी लोकांक खूब आवडटा साये नुस्तें ते. आतां चडणेक येता ते, त्या खातीर आमी ती तुमकां रेसिपी दाखयतले. तुमच्या बरोबर शेअर करतले आमी कितें रांदता ते. सो आत्तां आमी किचनान येयला आनी किचनान येतकूच नुस्तें धुता म्हणल्यार लायट गेली आमची. आनी आतां आमी टॉर्च घेवन रावल्या. म्हणजे टॉर्च घेवन रिकॉर्डिंग करता तें तुमकां दाखयता टॉर्च वतो पळय. सो दाखय न्हू कितें हाडलां तें. हे पळय न्हू, लागे ह्या ताळकुळो हाडला, आईन दिल्लो आमच्या ताळकुळो हो. ह्यो चडसो दिसता पावसानूच मेवता. पावसानूच मेवता हो ताळकुळो म्हणटा. सो हेची भाजी करतली आमी. भाजी करतली. आनी हे म्हाजे हे दोनूय स्पेशल म्हाजे. आनी हे घरा कडल्यान हांवें मळये हाडलेले गांवठी साये नुस्तें. थोडे मळये म्हणटा, थोडे मळकुणे म्हणटा हेका. दाखय न्हू मळकुणे, दाखय मळकुणे, मळये. तशें एक सिंगल कार्ड हाती परते काढून शेपडेसून दवरता कोण. शेपडी तेजी कट केला, सुटी केला न्ही ते, क्लीन केला जाल्यार. सो हेजी कडी बरी जाता आनी सुके भाकरी बाराबर आनीक बरें लागतले. एक टायम हांव हे दोन फ्राय करून घेतले, कित्याक म्हाका कढयेंतले तितले आवडना. आनी ही भाजी चड बरी लागता. ही आमच्या गोंयकारांक सगल्यांक खबर आहा. ही ताळकुळो म्हणटकच सगळी पिशी जाता. ताळकुळो टॉर्चाक कित्याक पळयता? टॉर्चान नादवार वयतात. या न्हू रानिया फटाफट. लायट ना आमची, लायट गेल्या तरी आमकां वाटूंक जाय आसलें. आतां पळोवया कितें जाता तें. वाटपाचें सगळें रेडी करून दवरला, दाखयता तुमकां. सो हे पळय सगळे इन्ग्रिडियंट्स रेडी करून दवरलेले आमी. बट लायट गेली. आतां केन्ना वाटता तेन्ना दाखयतली तुमकां एक एक. आनी केशव दाखयता तुमकां कसो रावला तो टॉर्च घेवन. मोग दिसता, मोग फोकसूच जायना. मोग. सो आतां ना लायट. सो आमी पयली भाजी करून घेतली आनी नुस्त्याच्या कडयेची रेसिपी तुमकां परतून फुडली शेअर करतली आमी. भितर मसाला वा कितें घालूंक जाय ते तुमकां सांगतले आमी. सो आतां आमी वाटपाचो मसालो रेडी करून दवरता. एकदां लायट येयले काय समथींग मिक्सराक लायतली. पयली चून सगळ्यान पयली एक 1 कप चून घेतला आमी. चार पांच मिरसांग. हय ना मिरसांग 4-5 गावठी मिरसांग आनी एक 4-5 ब्लॅक पेपर घातल्या. 1 मिडियम स्लायस कांदो, 4-5 लसूण घातल्या केल्ले. आनी हे मिक्स केले न्हू तुवें. हितून 1 टेबलस्पून सुकी कोथमीर आहा आनी 1/2 टीस्पून जिरा आसा. आनी इल्लीशी हळद ऍड केल्या आतां. 1 टेबलस्पून मिरची पावडर घातला आमी. मिरसांगो सुद्दां ऍड केला आमी, बट कलरा खातीर मातसो ऍड. कलरा खातीर नासता तो आनी स्पायसी खातीर सुद्दां. सो हे रेडी करून दवरला आतां आमी. आनी लायट येयले काय वाटून घेतली आनी मागीर कडी करतली. आतां आमी भाजीचो प्रोसेस स्टार्ट करतली. सो मम्मी आमकां हेल्प करता आनी भाजी कापून दिता म्हणूंक लागली. आनी लायट आमची. मम्मी हाय कर पयली. आनी हांगासर एक चार्जिंग बल्ब आहा आमचो, बट तोवूय असो ब्लिंक जाता, येता वयता. आनी हे न्हिदला सुस्त. वयटे हाय कर. हेका कांयच टेन्शन ना. हाय कर. बेटे हाय कर. पायान करिनात, हातीन कर. आनी हे पळय आमचो चार्जिंग बल्ब सुद्दां गेलो आता. म्हणजे माजर पळय कसले दिसता ते काळखां. आनी थोड्यो वेल्ल्यो आसल्यो घरान, मम्मीन सांगलें त्यो बीन बराबर फ्राय करा. आनी हे गांवठी मळये आमी फ्राय केला. तुमकां दाखयता कसो टेंडर बी पेटून फ्राय करूंक लागला. मज्जा येता. टेंडर घेवन राव कशें आदनेर भूत खो दिसतला.
घेऊन धावतलो. आता आम्ही भाजयेचा प्रोसेस स्टार्ट केला. थोडेसे तेल घालता पडली. कितें कर चड बरें येता केशव जाणा कॅन्डल बी पेटोवन लायट टायमार येयल्यार पुरो. शाणू म्हाका दिसता आमी नायट आउटाक गेल्ल्या सारकी. बरी येता चड बरी येता. इन्ग्रेडियंट्स दाखय भाजयेचे. येस लेट्स गो. सो हे आमचे भाजयेचे इन्ग्रेडियंट्स. 1 मिडियम साईज कांदो घेतला आम्ही. 2-3 मिरसांगो कापून घेतला हरवी आणि सोय मागीर लास्टाक घालपाक. सो सगळ्यान पयलीं कांदो ऍड करता आमी भाजये खातीर आणि हो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाचो. आमच्या किचनाची दुसरी फील येता. म्हाका मजा येता न्हू. पावसूय ना आनी गरमूय आहा. मजा येता. आता मिरसांगो ऍड करता. शाणू त्रास काडटा शाणू. गरम जावपाक लागले. ती मेनवाट दिसता ते मेणबत्ती दिसता ते. सो आता मी फायनली भाजी ऍड करता. शाणू घालता भाजी करता. भाजी शाणू दाखवता ना. दाखवा हांवें डोंगर केला. भाजी डोंगर करता. डोंगर 2 मिनिटांनी गायब जाता शाणू. इल्लेशें आता मीठ ऍड करता आमी. इल्लेशें. फायनली भाजी बॉईल झालेली आहे आमची. आता त्याच्या उपरांत चून घालूंक जाय. चून ऍड करूंक जाय तेका. बरें धवळून घेवंक जाय. मागीर धापून दवरूंक जाय. त्याच्या आपसात उदक सुट्टा आणि हेतून चड कितेंच करपाची गरज ना. गांवठी भाजी ती. आणि मातशी शिजोवन घेवंक जाय. ती मातशी शिजोवन घेवपाची आनी 10 मिनटां. आमचो किचन आमचे उतरात स्लीप जाता केश. आमच्या किचनाची फीलूच चेंज जाल्या आयज. जंगलान रांदून खावप अशें दिसता म्हाका. फक्त जंगल ना बाकी सगळे आहा. मेणवत्ती आहा. सो आमची भाजी जाता आणि पप्पा बसला भायर. हाय कर न्हू. हॅलो. लायट ना म्हणून सोंग आयकता. ह्यो एक चार्जिंग बल्ब उरला आमचो. ह्योय वयतलो आतां थोड्या टायमान. 9:30 जाल्या. आतां फुडल्या बिल्डिंगेन लायट आसा. हॉटेल हॉटेल न्हू थंयसर तेंचो जनरेटर आसा. पावस येता आतां. भरपूर पावस येवपाक लागलो. इतलो टायम हरशी पावसूच नासलो आणि लायट काडलेली हेंची. भायर गजालीक बसलेली आमी आनी भाजयेची यादूच ना आमकां. ना करपाक ना मम्मी सारखे. शिजली ती सारकी. बरी जाली. हेतून मम्मी ती फणसाची भिकणां बी घातल्या आनीक बरी जाता. भिकणां आणि डाळ. आता एका सांगला तू सांगांग ना. हा जाणा शाणू फणसाची भिकणां कॅमेराचेर सांग पळया. हांवें सांगोंक ना. लायव्ह घेतला की कॅमेराचेर. आता एका सांगला ती फणसाची भिकणां घालतात तेका आणि डाळूय घालतात म्हणून. तू जाणा ही भाजयेचें नांव आनी मम्मी सांगता आतां आपूण. मम्मी हांवें तुका पयलीं सांगला. बरी जाल्यार मम्मी टेस्ट करताय हातीर घालता राव ना म्हणटा मम्मी. 1 hour later. फायनल आमच्या वाटाप जाल्लेल्या लायट बीन येयल्या. पयलीं आमची आई कितें करताली. लायट वयताली घरा तेन्ना आई फातरीर वाडटाली. फातरीर तूं उदक घालूंक जाय शाणू मातशें. उदक घे पळय. सो कालूय अशेंच जाल्लें. 8:00 7:30 कशी लायट गेल्ली कांदोली आणि मागीर येयली केन्ना 10 10:30 येयली. पण आयज हांव आहा म्हणून सो आयज तरी मातशी बेगीन येयल्या. सो लायट येयली आनी पयलीं आमी वांटून घेतले. कितें ते पयलीं आमी वांटून घेतले नुस्त्याक घालपाचें. फक्त आतां नुस्त्याची कडी करपाची म्हणलें आमचें. आनी हें पळय आतां आमचें गांवठी नुस्तें. हांव जाल्यार फर्स्ट टायम खाताय. हे आमची आई करताली पयल्यार ते. सो आनी पयलीं न्हू तेका खतखतो काडून 2-3 खतखते काडून खोकताले तेंच्यांनी आयकोंक नासलें. परत सांग. खोकताले खतखते सेमूच जाले दिसता ते. तेका न्हू 2-3 फावटी खतखते येवंक जाय. मागीर ते नुस्तें घालूंक जाय. तेच्या बरोबर नुस्तें घालतना दाखयता हांव तुमकां. हरशी सगळे खतखतो येयल्यार कांयच नुस्तें घालतात. ना एका मातशें डिफरंट आहा. दी
फायनली मातसो उजवाड येयलो आमच्या तोंडाचेर. बट आमकां मजा येयली रानू. आमी करता तो स्ट्रगल. मजा येयली. मजा गरमी जाली कामार जालो गरमी. थोडे मीठ ऍड करता आमी हितून. मागीर एकदा बरो खतखतो येयले काय नुस्तें ऍड करपाचें हितून. गांवठी फिश आणि आमचे रवा फ्राय रेडी जाल्ले आसा. खतखतो येयला एका केश होता. येयला रानू मातशें हे जावन बरें मिरसांग. ऍड कर नुस्तें. खतखतो येयला नुस्तें ऍड करूया. ते मागीर सो खतखतो येयला आता ते घालताना दाखवू खतखतो येयला आणि आता नुस्तें ऍड करतले आमी. नुस्तें ऍड केलें आमी आतां आनी हे नुस्तें साये नुस्तें न्हू घालतकूच कडेन चड हालोवंक फावना मागीर तें फुट्टा नुस्तें चड घालतकूच एकदां दवळून घेतल्या जाता तुमी मागीर चडूय दवळूंक फावना तें मागीर कित्याक फुट्टा नुस्तें तें थोडीच घे म्हाका लायक ना चड. रावण पुरोन इतली 500 सोलां ऍड करता आमी भितून आनी सोलां जायत गांवठी नुस्त्याक आनी बरी टेस्ट येता. कित्याक दवरता आता दवळी ना सोलांनी. फायनली थोडी जाली आमची. सायटीन हें करूंक जाय मदीं नुस्त्याक काय करूंक मजा गे रे बाबा मजा. सो फायनली आमची जेवण रेडी जाल्ले आसा. लायट येयली परत गेली आणि परत येयली आता. आणि आयज डिनराक आसा मोळयांची कढी आणि ताळकुळ्याची भाजी आणि राईस आणि आणि हे फ्राय फ्राय. केला आम्ही. जेवण मेळटले तुमकां आता आमी. बाय बाय. सो आता आमी सगळी जेवपाक बसल्या. पप्पा जेयता हांगासर. कशें जालें न्हू खूब नुस्त्याची कडी. फर्स्ट टाइम खाल्ला आमी तें नुस्तें. आणि मम्मी जेयता हांगासर. मम्मीन घास घेतलो एक आणि उगी कॅमेरा आपल्याचेर गेले काय उगी. मम्मी खाल्ले नुस्तें काय ना. बरं झाला काय नसताना बरं झालं काय म्हणताय. बरें दिसता कडी. बरें पप्पा ते आणि तुवें खाल्ली काय ना. खाल्ला बा मस्त लागता. जेवण मेळटलें तुमकां आतां आमी. बाय बाय. पार्टी तुवें खाल्लें रे. सो आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला आसतलो. आणि आमची रेसिपी कशी जाली ती कमेंट करून सांगा. म्हाका जाल्यार दिसलेलें आमची रेसिपी आयज जावचीच ना कशी कित्याक लायट नासली. सो आमचे जेवण बाद जाल्लेले आहा आनी आमी बरें नुस्तें ती कडेन मम्मीकय लायक जाली पप्पाकय लायक जाली आमकांय लायक जाली. म्हाकाय लायक जाली. हांवें सुद्दां फर्स्ट टायम खाल्ला. बरें जाल्लें. फ्राय नुस्तें बरें जाल्लें. सो हाचो आमचो तुमकां ब्लॉग आवडलेलो आमच्या चॅनलाक शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि फॉलो ना सबस्क्राईब झाले न्हू सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय. फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद. मम्मी बाय कर. गुड नाईट मग. गुड नाईट.